नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटिन तुमच्या मुखार घेवन येता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पंचायत वेंचणुक्यो 4 म्हयने फुडें धुकलच्यो, विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केली मागणी। अंदमानात पावलो मॉन्सून, फुडल्या सप्तकात केरळात पावतलो, हवामान खात्याचो अदमास। पर्यटन वाडोवंक प्रसार माध्यमांचो आदार महत्वाचो, सांगता मंत्री रोहन खावटे। भाजयेंचे दर देविल्ल्यान लोकांक मेळ्ळी मातशी थकाय। कारापूर पंचायत वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी, खात्याचो फोन बंद आशिल्ल्याचे थळावे सांगतात। आणि बेकायदेशीर झाडां कातरपाच्या प्रकरणात रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्याक निलंबित करपाची रान मंत्र्यान दिलो आदेश। आता खबरो विस्तारात। पंचायत वेंचणुक्यो 4 म्हयने फुडल धुकलपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केला। मागास वर्गीय लोकांचेर अन्याय जावंक जायना म्हणून ही वेंचणूक फुडें धुकलपाची मागणी मायकल लोबो करता। गोयच्या मागास वर्गीयांक तांकां दिल्लें आरक्षण दिवपाकूच जाय अशी मागणी करीत मायकल लोबोन पंचायतीचेर प्रशासक घालचो अशी मागणी केल्या। आणि ओबीसीच्या खंयच्याच घटकाक खंयच्याच कॅटेगरीक अन्याय जावंक जायना। आमच्या गोंयांत जितके ओबीसी लोक आहा हेंकां हें रिजर्वेशन मेळपाकूच जाय। 33% रिजर्वेशन जे कितें तेंकां दिल्लें आहा हें तेंकां मेळपाकूच जाय। आनी हें म्हाका दिसता मेळतलें जाल्यार हें इलेक्शन पोस्टपोन जावपाची गरज आय। आनी आमी काँग्रेस पार्टी म्हणून लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून आमी डिमांड करता की हें इलेक्शन 4 म्हयने तुमी पोस्टपोन करा। थिंगासर डायरेक्ट यू कॅन पुट इन एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज हिंगा प्रोविजन ना की तूं कंटिन्यू करूंक शकता म्हणून विथ द सेम बॉडी। यू कॅनॉट कंटिन्यू विथ द सेम बॉडी, यू कॅनॉट गिव एक्सटेंशन, देर इज नो प्रोविजन इन लॉ। असो असेंब्लीन खंयसरूच पास सांगना की हो टर्म सोंपले काय ताका कंटिन्यू करपाक दिवपाक जाता सरकारान, ना जाय तशें जायना। सो एडमिनिस्ट्रेटर घालचो आनी डे टू डे अफेर्स ऑफ द पंचायत आहा ते फुडें वयचे। मॉन्सून अंदमानात दाखल जाल्ल्यान फुडल्या 2 दिसांत केरळ दर्यादेगेर उटंगराच्या पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तापमान वाडीक लागून सगळ्यांक त्रास सोंसचो पडटलो, मात निमणे कडेन मॉन्सून दाखल जाल्ल्यान गरमे पासून कांय प्रमाणात थकाय मेळटली। केरळ आणि लक्षद्वीपात 18 मे मेरेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला। 18, 19 आणि 20 मेक राज्यात खर वारे आणि गडगडा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यता आसा। 19 आणि 20 मेक गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान खात्यान कळीत केला। प्रसार माध्यमांचो पर्यटन वेवसाया कडेन आणि पर्यटन मळा कडेन महत्वाचो संबंध आसा आणि हे खातीर प्रसार माध्यमांनी पर्यटक वाडी खातीर यत्न करपाक जाय, तशेंच आदार दिवपाक जाय। एखादी खबर जर उजवाडावन वा प्रसार माध्यमां कडेन बातमी दिवन पर्यटनाचेर प्रश्नचिन्ह लावचे न्हय वा पर्यटकांचो गैरसमज जावचो ना ह्याची जतनाय घेवची, असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मारलो। मालपे पेडणेच्या पर्यटन खात्याच्या सरकारी जमिनीत पर्यटन खात्यान कावला अड्डो केला अशी खबर उजवाडाक आयिल्ली, हाची दखल घेवन सोमारा मंत्री खंवटेन अचकीत त्या वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली। ह्या वेळार ते उलयताले। आमी आज एकूच हेतू आशिल्लो की देर वॉज न्यूज ट्रॅवलिंग अराउंड की
हांगा डिपार्टमेंटाच्या ऑफ टुरिजमाच्या जाग्याचेर जे लँड दिलां ते स्क्रॅपाचे सगळें पडले आनी नवे कितें वर्ड्स यूज जाले. I would only suggest that media also needs to be more responsible while making statements when we promote tourism in the right direction. Media नजरेक हाडप हे काम बरें करप पूण ताजेर कमेंट्स घालून करप. आय थिंक मिडिया ऑल्सो नीड्स टू बी वॉन्टिंग टू सी वॉट इज टू बी डन. कित्याक शेवटी गोंयचें नांव बऱ्या अर्थान वचपाक जाय जाल्यार सगळे स्टेक होल्डरांनी काम करचें पडटा. आज आमी पळोवंक आयिल्लें की थंय एक्झॅक्टली खरी वेवस्था कितें आसा ती. हे दीस कम्स अंडर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो आमच्या चेअरमॅना कडेन उलोवप जातलें रिगार्डिंग दीस पर्टिक्युलर थिंग. देर आर इश्यूज ऑफ स्क्रॅप ऑफ द अर्लियर कॉन्ट्रॅक्टर वीच हॅज बीन लायंग हियर. सो थिंग्स आर नॉट व्हेरी क्लियर. ते एखादी रिपोर्ट डायरेक्टरा कडल्यान सारको घेवन वी नीड टू एन्श्योर दॅट द स्क्रॅप गोज आउट फास्ट. स्क्रॅप समज केल्लें आसा कित्याक दवरलां ना जाल्यार ते क्लियर करपाक ती वेवस्था तयार करप. प्लस एग्रीमेंट 2018 समज जाला आज पर्यंत एक्झिक्यूट जावना जाल्यार अशें कितें कारण जालें कित्याक कारण 2-3 years 4 years वी हॅव लॉस्ट रेवन्यू टू द स्टेट कॉफर्स आफ्टर बाय गिवींग दीस लँड टू समबडी. सो तें गजाल पळोवची पडटली. म्हाका दिसता हे कॉर्पोरेशनाच्या अंडर आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटान दिल्ल्या खातीर चेअरमॅनान पळोवचें पडटलें ताजेर. आय वील ऑल्सो शेअर माय इनपुट्स विथ हिम. एंड ऑफ द डे वी नीड टू बिल्ड अप द सिस्टम ऑफ टुरिजम प्रॉपरली आनी ताज्या खातीर सगळ्यांचो हातभार ताजेर जाय पडटलो. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून बाजारांतल्या भाजयांची दर बरीच वाडिल्ली. मात पावस कमी जाल्ल्यान आतां दर कांय प्रमाणात देंविल्ल्याचें दिश्टी पडटा. फाटल्या दिसांनी टमाटाची दर 80 रुपयाचेर पाविल्ली जाल्यार आतां बाजारांत 20 रुपयांनी ती दर देंवन 60 रुपयाचेर पावला. तशेंच लिंबूची दर लेगीत वाडिल्ली ती सुद्दां आतां देंवला. पयलीं 10 रुपयान एक लिंबू आशिल्लो तो आतां 5 रुपयान विकप जाता. कांय प्रमाणात भाजयेची दर देंविल्ल्यान लोकांच्या बोल्साक मातशी थकाय मेळ्ळ्या. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी वाठादेव ह्या वाड्यार भर लोक वस्तीत उदकाची पायपलायन फुटून तातूंतल्यान उदक भायर व्हांवून ताची नाशाडी जाल्ल्या. ही पायपलायन फुटल्यार 15 दीस परस चड दीस जाल्यात. ताका लागून थंयच्यान दर दिसा हजारांनी लिटर इबाड जाता. मात ती दुरुस्त करपाक आजून कोणाचेंच लक्ष ना. ताका लागून कांय जागृत लोक अजाप उक्तायतात. उदकाचे नाशाडे विशीं संबंदीत खात्याक कळयल्ले जाल्यार फोन बंद आसता अशी म्हायती लोकांनी दिल्या. बेकायदेशीर झाडां कातरपाच्या प्रकाराची रानमंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेतल्या. ह्या प्रकरणात ताणें रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांक निलंबीत करपाची सुनावणी रानमंत्र्यान प्रधान मुख्य वनसंरक्षकाक दिल्या. स्टे ऑर्डर दिवनूय हे काम परतून चालू केल्ल्याचे दिसून आयले उपरांत रानमंत्र्यान ह्या विशीं म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. कांय लोकांनी रान खातें आनी नगर नियोजन खात्या कडल्यान परवानगी घेनासतना वाघेरी दोंगराचेर परतून काम सुरू केल्लें. ह्या प्रकरणात आदल्या उपरान संरक्षकाक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ल्याचे विश्वजितान सांगलां. ट्युरिजम IT एज्युकेशन ही गोंयची नवी अर्थवेवस्था म्हणून ह्या क्षेत्रांत येवपी उद्देगांक लोकांनी विरोध करपाक जायना. आयज गोंयचे कितलेशेच प्रकल्प NGTन आडकून उरिल्ल्यान गोंयच्या उदरगतीचेर तांचो परिणाम जाला.
गोयच्या उदरगतीत उद्देजकांचो व्हड वांटो आसा, तशेंच राज्यांत लोकशाय रुजोवपांत दैनीक गोमंतकाचें मोलादीक योगदान आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. गोमंतकाचे ब्रँड्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्यात दैनीक गोमंतका वतीन गोंय राज्याच्या उदरगतीत योगदान दिवपी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरांचो सत्कार जालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या वांगडा आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे, आमदार दिगंबर कामत, शेतकी मंत्री रवी नायक, आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, लुइजीन फालेरो, गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, मुख्य व्यवस्थापक सचिन पवार, सकाळ माध्यम समूहाचे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशनाचे संपादक राजेंद्र हुंजे हाजीर आशिल्ले. कितें जाय नेटवर्क पोटेंशियल कितें टुरिजम, IT, एड्युकेशन, द ब्लू इकॉनॉमी हे मेन सेक्टर आसात जेतूंतल्यान आमी काम करूं शकता. आमी काम करता, काम करपाचो प्रयत्न करता. ह्या सगळ्या इंडस्ट्रीज म्हणजे एड्युकेशनाचेर सांगता आसतना पयलींच फावटी गोंयांत प्रायवेट एड्युकेशन बील, प्रायवेट युनिवर्सिटी एस्टाब्लीश ही आमी पास करपाक शकले. ब्लू इकॉनॉमीचे कितले प्रोजेक्ट जे आज NGTन हेल्ड अप जाले ताका कितलो लोक विरोध करतात. मरिना सारकिलो प्रोजेक्ट जर गोंयांत आयलो ना जाल्यार त्या ब्लू इकॉनॉमीचो फायदो कितें हाचोय आमी विचार करपाक जाय. ताका विरोध कोण करता? एड्युकेशनांतल्या प्रोजेक्टांक विरोध कोणी केले? हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्टात, NGT ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंटाचेर कितल्यो केसी चालू आसा हाचोय आमी विचार करपाक जाय. गोंयांत पयलो मरीन क्लस्टर सुरू करपी आमचेच सरकार आसा. शिप बिल्डिंगाचो टॅलंट गोंयांतूच आसा आनी तो सगळें हे आमी सगळें करूं शकता. त्या खातीर गोंयच्या उद्योग क्षेत्राचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता आय एम ऑलवेज ओपन. इज ऑफ डुईंग द बिजनेसच्या बाबतींत कितल्यो स्टेप्स आमच्या सरकारान घेतल्या हाज्याय फुडें घेवपाची तयारी आमच्या गव्हर्मेंटाची आसा. दीस गव्हर्मेंट इज फॉर द प्रो इंडस्ट्री. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाची मार्गदर्शक तत्वां गोयचे बाल न्यायालय पाळिना अशें विधान कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केलां. बाल न्यायालयांत भुरग्यांकडे उलोवपी तज्ञ ना, तशेंच आयोगाच्या तत्वां खातीर ह्या न्यायालयांनी जशे नेम पाळपाक जाय तशे रीतसर पाळिल्ले जायना. ह्या विशीं आपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवप केला. तशेंच बाल न्यायालयाचें काम फास्ट ट्रॅक करचें अशें रेजिनाल्डान सांगलां. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान मांद्रे मतदारसंघात मान्सून पूर्व कामां कशी चल्ल्यात हाचो नियाळ घेवपी खासा बसका अधिकाऱ्यांकडेन घेतली. ह्या बसकेत तांणी भलायकी खातें, भौशीक बांदकाम खातें, उजो पालोवपी दळ, उदका स्त्रोत खातें, रान खातें तशेंच वीज खात्यांच्या अधिकाऱ्यांकडेन उलोवप केलें. पावसा पयलींची सगळीं कामां बेगोबेग पुराय करपाचो आदेश तांणी ह्या वेळार दिलो. टीम त्यांनी सांगलेले टीम रेडी केले. 2 टीम सांगलेले, लेबर टीम सांगलेले
जाल्यार कोणाक एजन्सीक सांगला वा कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला रेडी दवरपाक म्हाका त्या दिसाक टेंडराची गरज ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक सांगता आनी मागीर एडजस्ट करया पूण ते केला काय म्हणटा अजूनय सांगून एक म्हयनो जालो तुमकां रेडी दवर पावस केन्ना येवंक शकता. बायणा रवींद्र भवनातलो बंद पडिल्लो AC प्लांट बेगीनूच सारको करतले अशें उतर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिला. रवींद्र भवनाचे बंद पडिल्ले काम पुराय करतले. रवींद्र भवनात आशिल्ल्यो सगळ्यो सरकारी कचेरी काडून उडोवपाचो आदेश दिला. रवींद्र भवनाचे काम पुराय जाल्या उपरांत ह्यो कचेरी थंयच्यान काडटले. बंद पडिल्ल्या कला भवनाचो नेमको वाली कोण हेच कळना अशें बायणा रवींद्र भवनाची पळोवणी केल्या उपरांत कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे उलयताले. म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केट वाठाराची पालिके सयत भलायकी अधिकाऱ्यान जोड पळोवणी केली. ह्या वाठारांत घाण उदक साचून दुयेंसां पातळपाची न्हय हे खातीर प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण राबोवपाचे ह्या वेळार थारले. हांगासरले रहिवाशी प्रवीण आसोलकर हांची कागाळी वयल्यान सोमारा सकाळी ही जोड पळोवणी जाली. ह्या वेळार नागरी भलायकी केंद्र अधिकारी डॉक्टर शेरल डिसोजा, नितळसाण अधिकारी उदय ताम्हणकार, नगरसेवक सुधीर कांदोळकर, पालिका सुपरवायझर सुनील नायक हाजीर आशिल्ले. नुस्त्या मार्केटात आनी कुशीक आशिल्ले घाण उदक साचून हांगा जराळ्याची पैदास जावपाक शकता. ताका लागून पालिकेन नितळसाण मोहीम राबोवन घाण उदक साचून उरचे न्हय हाची जतनाय घेवपाची गरज आसा अशी जोड पळोवणी वेळार डॉक्टर शेरल डिसोजान सांगले. मार्केटान ते म्हणटा सुनील म्हणटा सुपरवायझर की ज्यो गाडयो येता पळय नुस्त्याच्यो तेंचे उदक वताले आनी ते उरताले. सो तेणी त्या गाडयो बंद केल्या. पूण थंयसर ती रेंव बीन आसा पळय ती काडपाक जाय आनी जे भितर जे सरावंडींग एरिया नुस्तें कटींग एरिया जो भितर आसा ते उदक उरता. सो हेजेर मातसो लक्ष दिवपाक लागला. डॉक्टरांनी सांगलां आनी आतां आमी ताका रिक्वेस्ट केला सुनीलाक की हेजेर बाबा तूं काळजी घे आनी केअर घे की फुडें लोकांक डेंगू मलेरिया अशें कांय जावंक करना म्हणून. सो बरें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. सगळ्यांनी कॉपरेट बरो केल्लो आसा. देव बरें करूं म्हणटा हांव. थँक्यू व्हेरी मच. आयज जे हांगा इन्स्पेक्शनाक आमची हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हांगा येयल्ली आसा, तेंचे स्टाफ येयल्ले आसा. बरें जालें. अशें येयल्या शिवाय ते कामाचेर तो अंकुरपणान आनी काम जावपाक दिलें जाल्यार बेगीन जाता. इवन हांवें आतां आमी पळयलां म्हापसाचे मेन जे नाला आसा, एक नाला आसा बोडगेश्वर टेम्पलांतलो फाटसून तो येता तो मेन एंटायर म्हापसाचें उदक ते थंयसून फ्लो जाता. आनी ह्या मार्केटाच्या फाटसूनूय एक ट्रेन नाला आसा व्हडलें. हे नाला WRDच्या वतीन तेंचे कडेन येता आनी वेळोवेळ हांव वर्साच्या वर्सा हे काम करून घेत आसता. आनी येंदाय ते काम हांवें रिक्वेस्ट दिल्ली आहा थ्रू म्युन्सिपाल्टीसूनय रिक्वेस्ट गेल्ले आसा आनी फॉलो अप करून तें काम हांव करून घेता. इवन 3-4 दीस जाले JCB त्या मेन नालाक घातलेले आसा. The drainage area so that there is no accumulation of water which becomes a breeding site for mosquitoes, and since the monsoons are fast approaching, this needs to be done on an urgent basis. They have already given the necessary advice to the municipality. टिळक मैदान भौशीक लोकांक खातीर उक्ते करूं येता, मात तातूंतल्यो साधन सुविधा पाड जावपाक शकता असो भंय गोविंद गावडेन उक्तायला. वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी टिळक मैदान भुरग्यां खातीर उक्ते करपाची विनवणी केल्ली. ताचेर जाप दितना खेळा मंत्र्यान भंय उक्तायलो. साधन सुविधाची देखरेख करपाची जापसालदारकी घेतल्यार शाळांक मैदानां दिवपाक मेळटात अशें खेळा मंत्री सांगता. खेळा मंत्र्यान टिळक मैदानाची पळोवणी केली. टिळक मैदानात बेगीनूच व्यायाम शाळा बांदतले अशी घोशणाय तांणी केल्या. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन बायणाच्या भुतेभाट वाठारांतल्या खेळा मैदानाची पळोवणी केली. खेळाच्या उदरगती खातीर सदांच यत्न करतलो अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें. टेबल टेनीस, बॅडमिंटन आनी स्विमींग पुला खातीर रेजिडेन्शियल कोचिंग अकादमी सुरू करतलो. त्या उपरांत 15 जूनाक खेळा मळार एक्सलन्स केंद्र गोंयच्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आसतलें अशें उतर मंत्री गोविंद गावडेन दिलां. हातूंत 3000 वेंचून काडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक बायणाच्या खेळा संकुलांत रावपाक मेळटलें अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां.
सकारात्मक जीण जगपाची नवी दिका लेखक दिता. लेखकांनी बरोवपाक जाय. लेखकांच्या बरोवपांतल्यान सामाजीक प्रेरणा मेळटा अशें गोंय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंतान सांगलें. पेडण्या आनंद नायकाच्या प्रतिबिंब ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक अध्यक्ष म्हणून ते उलयताले. गोंय मराठी अकादमी पेडणे विभाग आणि चिन्मय प्रकाशन हांच्या जोडपावलान ह्या सुवाळ्याचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून सुरेश वाळवे, नारायण महाले आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सालापासून मी लेखन करतोय आणि सुरेशजी वाळवेने मला पहिल्यांदा ज्यावेळी प्रसिद्धी दिली त्यापासून मी कात्रणा माझी जपून ठेवली, पण धीर झाला नाही की पुस्तक प्रकाशित करावं. जवळजवळ 42 वर्ष मी लेखन करीत होतो. फुटकळ स्वरूपाचं का असेना, थोडं का असेना, पण अधूनमधून मी लेख वगैरे लिहित होतो. आता पळोवया पुरुमेंताच्या ह्या बाजाराची बातमी. पावसा पयलीं पुरुमेंत करपाक लोकांनी बाजारांत गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. सोलां, चिंचो, तेरफळां, हळसाणे, आगळ, खारे, गरम मसाल्याक लागपी मसाल्याचें सामान, सुक्यो मिरसांग्यो तशेंच हेर वस्तू घेवपाक लोक गर्दी करता. गांवठी सुक्या मिरसांग्यांक चड मागणी आसता, मात मोल चड वाडिल्ल्या कारणान लोक उण्या प्रमाणांत मिरसांग्यो घेतात अशें ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. बाजारांत विकता त्या मोला प्रमाण दर हळसाणे 200 ते 150 रुपया पड आसता. तशेंच सोलां 100 रुपया आसा. तेरफळां 50 रुपया, चिचो 250 ते 300 रुपया किलो आसा. ह्या प्रमाणांत हांगासर बाजारांत विक्री जाता. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाचो आसून ते खातीर जमीन निश्चित करपाचें काम सुरू आसा. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमा खातीर पेडणे आनी कारसवाडो हांगा जमिनीची पळोवणी केल्या. ह्या विशीं मुख्यमंत्री आनी हेर अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केल्या. जमीन विशयीचो निमाणो निर्णय मुख्यमंत्री घेतले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकारांक दिल्या. खेलो इंडिया खाला जायत्या खेळांक केंद्र सरकाराचे मस्तीन चालना दितले. हेर खेळ लेगीत विकसीत करपाचेर भर दितले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. very different discipline जे स्पोर्ट्स जे आसा, फिल्ड्स जे आसा तातूंत भितर ट्रेनिंग भुरग्यांक दिता. खेलो इंडियाच्या अंतर्गत ज्यो काही गोष्टी आमी भुरगे आज पॉलिश करता तातूंत भितर डिफरंट स्पोर्ट्स चालू आसात. आर्चरी म्हणू नका, लॉन टेनिस म्हणू नका, बॅडमिंटन म्हणू नाकात, शूटिंग म्हणू नका, रायफल पिस्तॉल शूटिंग म्हणू नाकात, बॉक्सिंग, जुडो, every sports which has been covered in that 153 acres of land तातूंत भितर सगळे तरेचे ग्राउंड आसा. तर एक गोष्ट क्रिकेट स्टेडियमाच्यो हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. द गोवा विल हॅव द बेस्ट इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम इन ह्या 1-2-3 वर्सां भितर सगळो जातलो अशें म्हाका आशा आसा. जो बारीकसो विशय जो आसा, 2 आमी ज्यो लँड एक्विशन जे करून घेतिल्ले आसा त्या संदर्भात गोंयच्या मुख्यमंत्री कडेन हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसात. आमच्या ऑफिशियल्स कडेन ऑलरेडी उलयलेलो आसात. द मॅटल हेजे ह्या संदर्भात एक म्हयन्या भितर किंवा 15-20 दिसा भितर आमी एमिकेबल सोल्युशन काडून. सरवण दिवचलच्या श्री कुळमाया सातेरी श्यामपुरुष देवस्थानात वसंत पुनव आणि सोमार उत्सव पारंपारीक पद्दतीन मनयलो. हे निमतान भजनाची कार्यावळ जाली. वसंत पुनवे निमतान देळेखोल दोडामार्ग वाठारांतल्या प्रकाश सावंत, शंकर सावंत, रमेश सावंत, रामा सावंत, विशांत सावंत आणि सुजन सावंत ह्या भजनी कलाकारांचे भजन जाले.
तांच्या थळाव्या तांकां लागून थळाव्या कलाकारांनीय थंय तांकां सांगता दिली. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. आतां रोखडेच सडेतोड नायक ही गोमंतकाची खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार येता. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.